येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. 29वेर पणजी विमानतळात CII लॉजिस्टिक कॉन्फरन्स. मल्टी मॉडल व्यापार संभाव्यतेचेर दितले भर, सांगले CII पॅनल ऑन लॉजिस्टिकाचो मेंटर एंथनी गास्केलान. धर्माचे शिमो हुप्पाक लागले गोंयची चवथ. देखावे आनी माटोळ्यात येयले कल्पकताय. न्यायीय मागण्यांक घेवन शिक्षकांची भारत यात्रा. 23 सप्टेंबराक गोंयचे मुळावे शिक्षकय करतले जागर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. CII म्हटल्यार भारतीय उद्देग परिसंघान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकाच्या माध्यमांतल्यान वेपार संभाव्यताय अनलॉक करपाची मोख दवरल्या. त्या निमतान शुक्रारा 29 सप्टेंबराक पणजीच्या विमानतळात CII लॉजिस्टिक कॉन्फरन्स जातली. CII पॅनल ऑफ लॉजिस्टिकाचो मेंटर एंथनी गास्केलान सांगले. शुक्रारा 29 सप्टेंबराक ताज पणजेच्या प्रतिष्ठीत विमानतळ हांगा जावपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री म्हळ्यार CII लॉजिस्टिक कॉन्फरन्सची भोव अपेक्षित 9वी आवृत्ती जाहीर जाली. CII पॅनल ऑन लॉजिस्टिकाचो मेंटर एंथनी गॅस्केलान सांगले, लॉजिस्टिक हे अर्थीक वाड घडोवन हाडपाची आनी रोजगाराच्यो संधी निर्माण करपाची तांक आशिल्ले एक म्हत्वाचे क्षेत्र. ह्या वाठारांतले एक मुखेल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जावपाचे गोंयचे ध्येय प्रत्यक्षात हाडपाचे नदरेन ही परिशद म्हत्वाचे पावल. Policy and the PM Gati Shakti program throughout the country, and she's spared time to come to Goa to help us in our efforts to do the same in our state here in Goa. So I'd just like to run you through the different sessions. We'll be publishing the program shortly, but I can just give you an outline of what we're going to talk about in the session. We're going to have 4 business sessions. The first one will be concentrating on air cargo. As you perhaps remember from last year's conference, the main theme of last year's conference was Mopa Airport as a game changer for logistics in Goa. So Mopa Airport is now open. It's now open for international cargo operations as well as domestic cargo operations. And already there are international flights carrying cargo to and from Mopa Airport. And more international flights are expected to commence using the airport as the winter program gets implemented. And what we understand from GMR, who are operating the airport, is pretty soon there will almost be daily international cargo flights operating from Mopa Airport. So that's like a big step in the right direction as far as air cargo logistics in the state is concerned. So the first session will really be talking about Mopa Airport and like the potential development plans and what are the cargoes that can be developed to support the operations there. The second session, we are going to talk about the PM Gati Shakti program and the Goa state logistics policy. As you're aware, India has adopted a national logistics policy. Now Goa state has also written the state logistics policy, which has been adopted in the recent assembly session, and now that policy needs to be implemented. So a policy is a policy, but then what are the next steps after that? When you come to implementing the policy, what does that mean on the ground and what's really going to be happening? So we want to explore those options, and in that session we have this Ms. Sumita Daura also, and we have Ms. Swechika Sachin, who is the IAS officer charged with putting forth and implementing or putting out the state logistics policy. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आदलो मुख्यमंत्री लुईझिन फॉलेरोन इंग्लिशेंतल्यान बरयल्लें पुस्तक उजवाडाक येयलां. कोंकणीक गोंयची राजभास म्हूण मेळिल्लो दर्जो आनी ते खातीर उबारलेली चळवळ हो पुस्तकाचो विशय. द बॅटल फॉर कोंकणी एंड स्टेटहूड ऑफ गोवा ह्या पुस्तकाचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तावण केलें. राजभवनाच्या दरबार हॉलांत सुवाळो जालो. कांय लोक मुकोडे विचारता, लुईझिन फॉलेर एक राजकारणी मनीस, हे पुस्तक बरोवपाक कारण कितें? काली हांव कांय एडिटर प्रेसाक मेळ्ळो, तेणें म्हाका होच प्रश्न केलो. कारण म्हणजे एकूच, गोंय, कोंकणी भास, राजभास
गडगराज हे आमचे गोंयकारांचे व्हडल्यांतले व्हडलें गिरेस्त दायज आनी आमच्या गोंयकारांची संस्कृतायेचो आवाज आनी हे दायज आनी संस्कृताय राखून दवरप वाडोवप फुलोवप आनी फुडले पिळगे दिवप हे आमचें पवित्र कर्तव्य आनी जबाबदारी. कारणाक लागून हांवें थारायलें की हें पुस्तक बरयतलो. दुसरें म्हणजे गोंयच्या इतिहासांत इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट लिबरेशन ऑफ गोवा कोंकणी भाशेची जी चळवळ जाली येदी व्हडली चळवळ ताचे पयले जावना आनी फुडाराकूय जावचें ना. आनी ह्या चळवळींत लाखांनी लोकांनी भाग घेतलो. हजारांनी गोंयकारांनी सोंसलें भोगलें. पुलिसीच्यो लाटयो भोगल्यो, बोडगोण भोगली, पुलिसीचे फार भोगले, आपलें रगत दिलें आनी कांय लोक हुतात्मे जाले. आमी ह्या लोकांक केन्नाच विसरूंक जायना आनी जावचें ना. आनी देखून हें पुस्तक ह्या सबार लाख आनी हजार गोंयकारांनी जेणे कश्ट काडले, त्रास काडले, त्याग केलो हांकां हांवें भेटयल्लें. आनी हें मुद्दम एक कारण आयज हें पुस्तक बरोवपाक आनी तांकां भेटोवपाक. In India, if you go through the entire history of our freedom struggle, you can see almost all important political leaders, rightly Gandhiji, Nehruji, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Patel, all were good writers. And if we look into further, even Gandhiji, most of his books were written in this local language, even though Gandhiji is considered as one of the best expert in English. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. ह्यो एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चवथीचे दीस म्हटल्यार गणेश भक्तांचेच न्हू, कलाकारांचे उमेदीचो काळ. दरेकाच्या आंगातले आविष्कार रसरसून भायर सरतात. खास करून घरांतल्या गणपतीच्या फुड्यान केल्ले देखावे आनी माटोळ्यो कल्पकतायेचे दर्शन घडयता. पळोवया कांय कलाविष्कार. आसात ते आतां बांदोड्यान तोडुले ह्या गांवांत आनी आमी आसात ते तानाजी काशीनाथ गावडे हाचे घरा कडेन. आनी ताणें जी माटोळी केल्या, माटोळी जी आसा ती थंय एक चित्र केल्लें आसा तें म्हटल्यार बालाजी. हांगा ताणें सगळीं आयुर्वेदीक जी वस्तू मेळटा, माटोळी मेळटा, ती माटोळीचेर ताणें प्रयोग करून सगळें केल्लें आसा. आनी ताणें सगळी माटोळी वयर बांदलेली आसा. तर ताणें म्हटलां की 300चे वयर आपल्यान जी माटोळी ते वयर बांदलेली आसा. आनी ती चडशी आयुर्वेदीक आनी आयुर्वेदीक आमकां नांवांय सांगिल्लीं आसात. एक एक हेजी नांव सांगिल्लीं आसात. आनी दुसरें म्हटल्यार ते कित्याक उपयोग पडटा तेंय तांच्यान सांगलें आसा. आनी ही जी माटोळी जी हाडटा ती माटोळी तो रानाक वचून हाडटा आनी पयस लागींच न्ही, बाबा आपल्या गांवांकूच मेळटा अशें न्ही, वा पळय ते पयस पर्यंत साग्यार पर्यंत वचून ती माटोळी घेवन येता आनी अशी बांदता. हें दाखोवपाक सोदता इतलेंच की आयुर्वेदीक खूब फळां आसात आनी ती आमी माटोळी बांदूंक शकता आनी ताचो उपयोगूय करूंक शकता आनी ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. आमी एज अ शेतकार आमचे खातीर मोठें जें आसा तें म्हणजे भात. आनी हें भात म्हणपाचें काम सगळें चडशें म्हाज्या काकानूच केलां, तुमी पळोवपाक शकतात. आनी ह्या वर्सा माटोळीक आमी जाता तितले वेगळी फळां वापरल्यात जेणे करून लोकांक ताचो इम्पॉर्टन्स कळूं न्ही. कारण औषधी घातल्यान, थोडी डेकोरेटीव घातल्या,
सो दॅट लोक जेन्ना पळयतले, कारण पयलू जशे जाणटे लोक आमचे औषधी कितें कितें वापरताले ते विचारून आमी त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा माटोळेक थोडी फळां घातली. अंतीक जे पयलीं कशे लोक रांदताले, लोकांनी रांदची कूड कशी आशिल्ली हें दाखोवपाचे प्रयत्न केला. कित्याक आतां अशी रांदची कुडी खंयच मेळना, कित्याक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जायतें कितें जाल्लें आसा. आनी हांगा तर हेणी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी पयलीं आमचे पुर्वज कशे रांदताले, कितें कितें आसतालें घरांत आनी कशें तेणें सांबाळून दवरलें आसा. हें इवन दाते कशें मांडटात तें सुद्दां दाखयल्लें आहा. वयर जो आसा तो लामण दिवो आमी ताका लापया म्हणटाले, तो कसो दवरताले, खंय दवरताले आनी ताची लायट कशी पडटाली हें आमी तेणें दाखोवन दिल्लें आसा. तशेंच हांगा अशेंय दाखोवन दिल्लें रांदता कशें, शीत कशें वाळटात, कित्याचें वाळटात, कशी रांदणी कशी आशिल्ली तें दाखोवन दिल्लें आसा तेणी. कित्याक हें आतां सहजासहज पळोवपाक मेळना आनी हें पळोवपाक मेळना. कित्याक डेव्हलपमेंटा नांवान खूब जालें कितें आसा, डेव्हलपमेंटा नांवान जंगल काबार जाल्ले आसा, लोक रावताले ती वस्ती डेव्हलप जाल्ली आसा आनी अशें आतां घराक कोणाचें मेळना, पळोवपाकूच मेळना. ताका लागून ताणें हे दाखोवपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. हांगा आमी वेगवेगळी तरेची कार्विंग केलेली आसा, लायक फ्रेम केल्लेली आसा, हांगा शिट्स दाखयलेले आसा. म्हटल्यार आमी बेसिकली पुठ्ठ्यांचे एक देवारो कसो केल्लो आसा. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगा विंडो केल्ले आसा आनी फाटली एक डिझायन केल्ली आसा एक स्क्वेरांची कशी, कळ्ळें. सो आनी आमी हांगा वेगवेगळ्या डेकोरेशन कॉम्पिटिशनान भाग घेता. हरमलच्या इन गोवा चॅनलार घालता केन्ना आमी अशे, आनी बारीक सारीक इंस्टाग्रामाचेर कसले आसता हे आमी स्टेप्सां दाखयलेली आसा फूल पुठ्ठ्याची. आनी हांगा आमी एक बरो लूक घेवपाक जावं म्हणून आमी एक फुलांची एक हे केल्लेली आसा, अशी पिस्कोटून आमी केल्लेली आसा. सो एक बरी स्टेप्सां दिसपा खातीर. नागनाथ देखाव केला होता. तो नाग दाखवलेला आसा, तो डोलिंग सुद्धा त्याच्यात सगळं आम्ही देखाव दाखवलेला. पेंटिंग कोणी केले? पेंटिंग सुद्धा आम्हीच केलं. भरतारी नाग तसं आम्ही देखाव केलेला. ते सध्या हरण सुद्धा त्यांना असलेलं आहे असं म्हणताले. तसं आम्ही देखाव केलेला. प्रत्येकीच्या बारीक किती आपण ते सगळे आम्ही दाखवलेले आहोत. चडपटी नाग चालीतल्यान गेलेला तसं देखाव दाखवलेला. झाडां बिडां सगळे कितें आहा ती पेंटिंग केलेल्या. अशें तेंचे कितें आहा पळय रुद्राक्ष बिन सगळे आमी मातयेचे केलेले आहे.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुळाव्या शिक्षक संघाची भारत यात्रा चालू आसा. ही यात्रा म्हटल्यार पिकनीक देवदर्शनाची यात्रा न्हू. शिक्षकांची कायमस्वरुपी नेमणूक करात, पगार वाडयात अशें मागत शिक्षक भारतभर जागर करत भोंवतले. गोंयच्या शिक्षकांची यात्रा 23 सप्टेंबराक सुरू जाता. शिक्षक दिन आसा त्या निमतान आनी 5 ऑक्टोबर जो जागतीक शिक्षक दिन आसा त्या दिसा ती दिल्ली सगळी यात्रा एक जातली आनी लास्ट प्रोग्राम दिल्ली आसतलो. तर ही जी आमची आसा 4 कडल्यान जातली. एक जी जातली ती यात्रा क्रमांक 1 आसामांतल्यान म्हणजे गौहाटींतल्यान जातली. आसाम, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, बिहार आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान ती दिल्ली पावतली 5 ऑक्टोबराक. दुसरी जी यात्रा आसा यात्रा क्रमांक 2 ती कन्याकुमारी तामिळनाडूंतल्यान स्टार्ट जातली. थंयच्यान ती केरळ वयतली, पोंडिचेरी वयतली, आंध्र प्रदेश वयतली, तेलंगणा, कर्नाटका, सद्या ही कर्नाटकांत आसा, धारवाड पावल्या, मागीर गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली. तिसरी जी आसा ती सोमनाथ गुजरातांत स्टार्ट जातली, मागीर महाराष्ट्रान वयतली, मध्य प्रदेश वयतली, राजस्थान, हरियाणा आनी दिल्ली. आनी चवथी यात्रा आसा ती पंजाबांतल्यान स्टार्ट जातली, बॉर्डरांतल्यान कटारी बॉर्डर, पंजाब, जम्मू वयतली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आनी दिल्ली. आतां आमची जी मेन मागणी आसा ती रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेन्शन स्कीम. पूण हेज्या बरोबर अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघ आसा तेजी आनी मागणी आसा देशभरांतल्या शिक्षकां खातीर. त्यो जी आसा ती एक शिक्षकांची नेमणूक कंत्राटी किंवा पेरा पद्दतीन करप ना, तर कायम स्वरुपी करपाची ही दुसरी मागणी आसा. तिसरी आसा ती 7व्या वेतन आयोगान आसा देशभरातील शिक्षकांचे वेतन समान करण्याची. सगळे टिचर जे आसात भारतभर त्यांचो पगार एक सारकोच आसचो, गोंयान एक, दिल्ली एक, बिहाराक एक असो न्ही. चवथी जी मागणी आसा ती नवीन शैक्षणीक धोरण NEP 2020 जी आसा पळय ते आमचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां वेवस्थीत दिवचें आनी ती बरे पद्दतीन राबोवची. आनी मागीर जी आसा लास्ट जी टिचर्स जे आसा तांकां बाकीचे कामां दिवपाचें ना, फक्त शिकोवपाचेंच काम दिवपाचें. तांकां ते BLO नाजाल्यार आनी कितें कांयच दिवपाचें ना. ह्यो मागण्यो आमच्यो बाकीच्यो आसा. आतां ह्या मागण्या खातीरूच ते 5 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत आमची यात्रा आसा. आतां गोंयान ही जी यात्रा आसा ती फाल्यां म्हणजे 23 तारखेक सांजची 6 पावतली पोळ्या पावली की ती पोळेच्यान ते आमी तशें तांकां घेवन येतले आनी मागीर हांगाच ह्या तुर्की रिसॉर्टान ते नायट हॉल्ट करतले. सकाळी 9 काणकोणच्यान हे यात्रेचो शुभारंभ जातलो. पयलीं आमी एक जागो ठरयल्लो तो गायतोंडी मैदान ठरयल्लें, पूण पावस चड जाल्ल्या कारणान आतां आमी कदंबा बस स्टँड केल्लो आसा. आनी कदंबा बस स्टँडाचें आमकां परमिशन आमी ते एप्लाय केला बी आनी आमकां दिला तेंच्यांनी. मागीर थंयच्यान यात्रेचो शुभारंभ जातलो, सादर मिटींग जातली बारीकशी आनी मागीर ब्रेकफास्ट जालो की मागीर मडगांव वयतले म्हणटकूच ती मडगांव मिटींग उरता. ती 11 जी मिटींग आसतली ती नावेली आसतली अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च त्या ग्रावंडार थंय मिटींग जातली. थंयच्यान मागीर ती म्हापसा वयतली, वेर्णाच्यान कुट्टाळच्यान ते वाटेंतल्यान ती म्हापसा वयतली आनी बोडगेश्वर टेंपला कडेन त्या मैदानाचेर आमची आनी एक जाहीर सभा जातली. थंय परत एक प्रेस कॉन्फरन्स आसतली, म्हणजे ते नॅशनल लेवलाचे आमचे लिडर येतले पळय तेंच्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, नितिक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात घसघशीत पावस पडटा. हवामान खात्याच्या ताज्या अदमासा प्रमाण हवामान मातशें सुकें उरूं येता. ह्या म्हयन्याचे 25 आनी 26 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी केलो आसलो तरी आयज आनी फाल्यां चड करून सुकें पडपाची शक्यताय आसा. पूण मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय न्हयकारूंक नच. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सुमार 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.